खंय बसचें हांवें बसू की जागो लाग आत्तां मिटींग स्टार्ट जाता. हांवें एक लुवेंस चेअर आनी टेबल हाडून दवरला गा तेय दिसना. खंय दवरला माय दिसना. माय माय वर्क फ्रॉम होम म्हणून गोत्तासा म्हजी वस्त कित्याक आपटची हेचे हात खर्च जातात गे. आता आपयता नाही बाय येना खंय गेल्या गी एकली. माय काय न गो एक काम करू की सोडी नाही वेळार खाण जेवण जायचे तुका. तुका गोत्ता झाला वर्क फ्रॉम होम जावलो हांवें खंय बसचे खंय बसचे माय हांवें खंय बसचे म्हळ्यार ते पोर ऑनलाईन आता काय आयले टेबल आणि चेअर ते खंय आसा. हा ते गे गाडयेर हाडले. हा वय वय ते खंय आसा बाय लवेसा ऑनलाईन आता इल्ले टेबल आणि चेअर. हा ते गे वय वय तेच. हा ते होते असा पळय. माय हांगा ये काय न गो ते काले कशे बसचे ते हळे म्हाका इतली काम आसात गोत्ता मू इल्ले देगेन कन कुशीन कन ते इंत बसतो. ये कशे दवरचे दवरून की जायना मुजेडच सांगता ही एकली. जागो ना कशे दवरचे हे भायर येता. व्हिडिओ घे व्हिडिओ इतले गलीज आसा कशे दाखोवचे व्हिडिओ. व्हिडिओ जायना म्हाका म्हाका हांगा नेटवर्क ना हांव म्हज्या मायच्या घरा आसा. अब्बा मिटिंगेक कशेय जाले पुरो पुरो जावन गेले म्हाका. आणि आता काय करू म्हाका मिटिंगार सांगला बँगलोर ये म्हूण सांगलो. म्हाका आता पॅकिंग करू कसा जायते. बँगलोर काय गो ते डेल्लूच्या घरा गेल्यार तांणी घरात बरी एसी घालून बरे कोल्ड आसा थंय बसून तुका काम करना जोगी. बँगलोरचे मिटिंगाक ते अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पुरा येतात तसे मिटिंगा थंयच ये सांगला तसे थंयच येता. 5 दीस हांव बँगलोरांत आसता तू आनी खातीर मेळून रावा हांव सरता. म्हाका आनी पॅकिंग जावंक आसा. काय म्हणताय गो 5 दीस शेजारचे विचारल्यार हांवें कितें म्हण जाप दिवची गो तांकां. तुका लई जाप दी हांव सरता म्हाका पॅकिंग करूंक आसा. रात्री तू हांगा आसाय गे हांवें एक लागेज गाडी दवरली खंय आसा ती. लगेज घे तुझी लगेज घेते ते ही बुजी लागेज न्ही अशें कितें दवरलाय तुवें. ही पुरो काले लागेज लागेज अशें दवरतात गे. मर्यादेन ती लागेज क्लीन करून दिली हांव आता 5 मिनिटांनी भायर वचून येताना क्लीन करून दवर आत्ता येता. किती किती लगेज ओटले बंगार हाडल्या भशेन करता. लगेज आणि एक हे खंय दवरूंक जागो ना म्हणून हाच्या भितर दवरलें. 5 दीस किती 5 वर्सांच रावून दे बँगलोर गेल्यार. छे दवरून खंय दवरचें म्हणून म्हाका समजना. बिटिगा बसली तेही वस्तू रास्कल दवरला. ताज्या उपरांत त्या रुमा भितर गेली लगेज हाडया म्हूण सांगून ताज्या वयरी उस्तर घालून दवरला. हेंचेत उस्तर चेपून चेपून दवरचे गलीज कल दवरचे नितळीत पडला. काय गो बाबाडताय काय झालें. माय आलीपट्या साले म्हज्या वस्तुराक हात घाल्यार आसाले जागृत हात तसाले दडयता. कोणा उलयताय गो तू काय उलयताय तू. तुका सांगले न्ही बाई ते भितर एकले बसताले कात्री लाक. कोण गेलो नणिये घातता बैरे गो वेगी बैरे चल करूंक आसा ते आतांच घे ना आतांच सायजे घे का भितर वचूंक ये गो बैरे.
नितळ करून कसा म्हणसं म्हणून नितळ करच्या पहिले बसून बसला. ते म्हणजे बाथरूम वॉश करून झाले आणि तू येऊन बसते नितळ केला हांवें. वॉश कर जाल्यार आसारी तू सोसून पोस. सकाळी तो सुरू केला त्या टेबलार बसल्यार टेबलार इतले रास उस्तर घाल दवरला. लागेज रेडी करया म्हूण सांगल्यार लागेजारी उस्तर एकल दवरला. एक फ्रेश अप जावं की म्हूण सांगल्यार थंय रास कल दवरला. आनी काले जाय तुम्हीच करा. अरे गो गुडिया कसा ना काय जीव दाळी असतीत गो. पाऊस येयला जागृत कर. हांकारान काही सापतीत थंय हांगा मुतोंग बसा ना काय.